नमस्कार, गोवा मिटेत अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारान. 70 वर्सां उपरांत भारतात परत चिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन वाडदिसा निमतान 8 नामिबियन चिता मध्य प्रदेशांतल्या कुनो राष्ट्रीय पार्कांत सोडले. म्हयनोभर चिते क्वारंटायनांत आसतले. तांकां खासा कार्गो फ्लायटींत नामिबियाच्यान हाडल्यात. 5 फिमेल आनी 3 मेल चिता आसात. 50 कोटी वयर रुपया मोडून हे चिता हाडल्यात. 1952 सावन भारतांत चिता ना. For some reason we've had to put them in economy. I feel very bad about that. They should have been upgraded to first class. However, it really fits in better in economy. So I hope they understand that they are the VICs here, very important cheetahs, but they did have to go to economy on this occasion. Next time we'll upgrade them. So there's also a business class upstairs, which we are currently sitting in, and we're about to land into India now. Here are the other 4 cheetahs. We're getting some noises out of this cheetah. He's obviously waking up. And back here we have the spares. This is such a mission critical mission that we actually took spare wheels with us, because the most likely way to ground a 747 is आंतरराष्ट्रीय दर्यादेग नितळ दिसा निमतान आमदार कार्यकर्त्यांनी दर्यादेग नितळ करपाचे काम हातान घेतला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय धरून आमदार सरपंचांनी हे काम हातान घेतला. आंतरराष्ट्रीय दर्यादेग नितळ दीस आणि मोदी वाडदीस एकाच दिसा. भारत स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर. हम स्वच्छता की शपथ लेते हैं, हम स्वच्छता की शपथ लेते हैं. महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं, उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी. पहिलेच फावटी गोयच्या 37 बिचीसाचेर सकाळी फुडें म्हणजे सगळे आमदार आसतले, मंत्री आसतले, त्याच बरोबर सगळे स्टुडंट्स आसतले, गव्हर्नमेंट सगळो स्टाफ आसतलो, आणि त्याच बरोबर TTAG सारकिल्ली ऑर्गनायझेशन, बाकीचे हॉटेल्स, शेक्स ओनर्स, हे सगळे जाण म्हणजे ॲट प्रेझेंट 37 बिचीसाचेर फक्त अवेअरनेस मोहीम, की आमचे स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर ही मोहीम सगळ्यांची व्हरपा खातीर पुराय सगळे जाण ह्या बिचाचेर अवेलेबल आसा. गोंयच्या 104 किलोमिटरचो जो कोस्ट आसा, जो बिचीस आसा, जशें आमी म्हणटा की टुरिजमा खातीर आसतले किंवा ब्लू इकॉनॉमी खातीर आसतले, गोंयकारांनी सातत्यान हाजो बरो उपयोग केला. हाज्याय फुडें फॉर द नेक्स्ट जनरेशना खातीर हे बीच अशेंच मेंटेन करप, अशेंच प्रिजर्व करप, आणि ही ब्लू इकॉनॉमी फुडल्या जनरेशना कडेन पास ऑन करपा खातीर. गोंय हे जाणात तुम्ही की आमचे एक देशाचे नाही परंतु जगाचे एक पर्यटन केंद्र आसा, आणि हांगा सगळ्या जगातून टुरिस्ट हांगा येतात. ह्या सगळ्या हेजो आमकां फायदो निश्चितपणे जातलो, आणि आमी आमचे बीच क्लीन दवरपाची ही मोहीम जी आसा ती आज सक्सेसफूल जाल्ली. आमचे माननीय मुख्यमंत्री, इतर सगळे मंत्री, आमदार, आमचे पदाधिकारी, पार्टीचे अध्यक्ष, आणि सगळ्यांनी ह्या हातून भाग घेतलेलो आसा. हेजो अर्थ सगळ्यांनी ही सिरियस घेतलेले आसा. Hostel laws are made for the purpose. Of course, law has got its own importance. I'm not finding fault with anybody.
But law, how we depends on the success of a law by accepting and observing and following the law. That process cost laws are there. I know about it because I was the assistant solicitor of Kerala High Court for 3 years in 2001 to 3. I know the law, of course, that is there. Stipulations are there, but people's cooperation is important. So today, because of our effort by our Prime Minister during the last 80 years, he always focusing on this aspect, cleanliness, even to the villages. So I already stated that Samudra is considered as equivalent to God. That is our traditional concept of India. That is why Samudra Puja during certain days by the people are doing. काँग्रेस प्रभारी दिनेश गुंडूराव आणि वेणुगोपालान कोटी उखलून विधानसभेक 12 मतदारसंघांनी तिकेट विकल्यो. आमदार संकल्पाचो काँग्रेसीचेर फार. 8 आमदारांक घेतल्या उपरांत बीजेपी 2 दीस जाले पक्षांतर्गत फायर फायटिंगेत. दिगंबर राती दिल्ली शहाची वारी करून आयलो. विश्वजितूय भोंवडेर. काँग्रेसवाल्यांचे होलसेल एंट्रीन बीजेपीत घुसमट. मुख्यमंत्री उजो पालोवपाचे मोहिमेर. 30 ते 40 कोटी दिवन बीजेपीन एक आमदार उखलला म्हूण काँग्रेसीन काल बॉम्ब घाल्लो. संकल्पान काँग्रेसीची तिकेट गेट वयर काडली. टोटल काय ना म्हणल्यार 12 कॉन्स्टिट्युन्सी अशी आसा 40सांसून ज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तेंच्यांनी करोडांनी पयशे घेतलेले आसा फक्त हे तिकेटी दिवपाक लागून काँग्रेसीचे. सो हो दिनेश गुंडूराव जो एलिगेशन्स करता पळय तेणे स्वता आपल्या भितर झाकून पळोवचें बाबा तेणें गोंयान कितें केल्लेलें आसा. CLP लिडर जेन्ना डिक्लेअर जालो आनी पार्टी प्रेसिडेंट डिक्लेअर जालो हेंचें डिलिंग खंय जालें. हेंचें डिलिंग सुद्दां बेंगलोराक जालें. पार्टी प्रेसिडेंट तेन्ना स्वता बेंगलोराक गेलो थंयसर डील केलें करोडांनी तेंचें डिलिंग जालें आनी तें डिलिंग जाल्या उपरांतूच तेका पार्टी प्रेसिडेंट केला. CLP लिडर ताणें एनावन्स केला. वर्कर्सांक वळखना तेका खबर सुद्दां ना कोण मेंबर आसा ते. तसल्या मनशाक जो 6 म्हयने पयलीं जॉयन जाला पार्टी तेका मनशाक काडला आनी पार्टी प्रेसिडेंट केलेलो आसा. आनी हे फक्त हे दिनेश गुंडूरावान KC वेणुगोपालान पयशांचे वेव्हार केलेलो आसा. सांचे बेंगलोराक पावून हो वेव्हार जाल्लो आसा. नेक्स्ट डे तेजे अनाउन्समेंट जाल्लेले आसा. बाबूश म्हणटा राजकारणात कांयच फिक्स ना. येता ती परिस्थिती कोणेच आपली खुर्ची परमनंट समजुची न्ही. See now what is happening now they should put their house in order. No? We are not here to tell them, we are not here to basically give them advice, but same thing they should not make any baseless allegations saying money has changed hands. No? See there is a clear thing from them. They say that we have come here for development, so you give them some time. दिगंबर रातोरात दिल्ली पावलो. तो खंय उपकार मानूंक गेल्लो. सगळ्यात 4-5 जाणांक थँक्यू म्हणपाक गेल्लो. दोज विथ whom I was in touch who had helped me. 8 जाणांक होलसेल घेतले ताचेर प्रदेश अध्यक्ष तानावडेन कालूच आपलो लाल बावटो दाखयल्लो. आता 2-3 दीस जाले बीजेपी वाल्यांची घुसमट निस्तारूंक आनी उजो पालोवंक मुख्यमंत्री स्वता फायर फायटिंग मोहिमेचेर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सोनाली फोगाटेच्या खुनाचे केशीत CBIन FIR केला. CBIची दिल्लीची 5 जाणांची टीम गोंयांत आयल्या. गोंयांत येवन तांणी गोंयचे CBI कचेरेचे अधिकारी आनी गोंय पोलिसांच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांक मेळून केशीची म्हायती घेतली. केस ट्रान्सफर करपाची प्रक्रिया चल्ल्या. हणजूण सोनाली राविल्ले ते हॉटेल आनी कर्ली शेकातूय वचून ही टीम गजाली तपासतली. We have received an intimation from CBI to hand over the case yesterday. Today we are in the process of handing over that case to CBI. All case file, all case record is being handed over as we speak. And sir, what is the procedure of handing over? How much time does it take? We will hand over all the case file, case record, everything will be handed over. जो कोण कितें करता ताका हांगाच 50 वर्सां भितर भोगचें पडटा. आमदारांचे फाटाफुटीचेर मोगोचो मंत्री सुदीन उलयलो. भाऊ ताई वेळार मोगोक फोडले ते सोंपले. जे फोडटात ते खंय उरल्यात काय म्हूण सुदिनाचो प्रश्न. आमी सगळ्यांक सोपूत घेतात पूण तशें खंय वागना. कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे. सुदिनान सूर लायलो. कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे.
कुणाचे ओझे. काँग्रेसीचे आमदार होलसेल फुटले. मोगोचो सुदीन म्हणटा फोडटा ते काबार. भाऊ ताई वेळार मोगोक फोडले ते सोंपले. सगळे हांगाच 50 वर्सां भितर भोगचे पडटा. फुडल्या गोष्टीचेर प्रत्येक पक्षान विचार करपाक जाय. प्रत्येक पक्षान आपूण जें काम करता तें बरें की वायट प्रत्येक पक्षान चिंतन करपाचें आवश्यक. पण काँग्रेसान जे केलेलें ते आतां भोगता म्हणटा. 100% भोगता. भोगचेच पडटा. 50 वर्सांत तें भोगचें पडटा. चड वर्सां सुद्दां न्ही. आमकां दिसता न्ही तुमी 1963 नंतर जें कितें गोंयांत जालां तें तुमचे दोळे मुखार आसा. सगळ्यांनी तें पळयलां. भाऊ साहेब बारोडकाराक कोणी त्रास दिलो, ताईक कोणी तें खंय आसा कोण ना. ह्यो गोश्टी घडटा. ह्यो गोश्टी आन्सर करच्यो पडटा आनी 100% 50 वर्सां भितर एकामेकान आन्सर करपाचें आसतलेंच. 2000 पर्यंत काँग्रेसीन राज्य केलें. 2000 नंतर बीजेपी राज्य करता. 2000 पर्यंत जी कर्म काँग्रेसीन केल्ली ती आज काँग्रेस भोगता. काय तुमच्या आमदारांनी पयली घात केल्लो मदीं वचपाचो. सो बीजेपी आसा आतां. सो बीजेपी आतां करता. हांवें कितें सांगलो तुमकां जे कितें करता तें आनी परत येना न्ही. सोपूत घेतात मात तशें खंय वागना. सुप्रीम कोर्टांत घेता, इवन हायकोर्टांत घेता, इवन लोवर कोर्टांत ओथ घेता. हाचो अर्थ ओथ ही सगळे कडेन आसा. आमी ओथ घेता. आमी विधानसभेत प्रवेश केल्या नंतर पयले दीस जी ओथ घेता त्या ओथ्या प्रमाणे आमी वागपाक जाय. पूण वागना न्ही. ताका आर्थू आनी हांव कितें करूं शकता. पण कितें सर देवूळ दर्गा खुर्सा कडेन हे सगळे शेवट प्रत्येकान मानपाची आवश्यकता आसा. जो मानता तो फुडें वता. जो मानना आनी जो कितें करता तो एक स्टेप सकयल वचत आसता. हे म्हज्या लायफांत घडिल्लो प्रसंग. सर तुमी म्हटलें की सो डावनफॉल आसा रे. डेफिनेटली डावनफॉल आसाच. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आठ आमदार बीजेपीत गेल्या उपरांत काँग्रेस मुळासावन रिसेट करपाची मोहीम सुरू. प्रदेश काँग्रेसीन सगळ्यो ब्लॉक समित्यो बरखास्त केल्यो. काँग्रेसीचो प्रदेश सरचिटणीस सुनील कवठणकारान कळवणेचें पत्र काडलें. सगळ्या ब्लॉक समित्यांची खंय रोकडीच पुनर्रचणूक करतले. मडगांवां आमदार दिगंबर आनी बीजेपीक दणको. अपक्ष घनश्याम शिरोडकार 15 आड 10 मतांनी नगराध्यक्ष. फातोड्डा फॉरवर्डाच्या 8 नगरसेवकांबरोबर 6 बीजेपी नगरसेवकांचो तेको. मुख्यमंत्र्यान स्वता मिटींग घेवनूय थोड्यांनी क्रॉस वोटींग केलें म्हूण विजयान फंड मारलें. हो खंय खरो प्रसाद. थोड्या बीजेपी वाल्यांनी पर्रीकाराचो सेंटिमेंट खंय आजून आसा. आयचो हो ऐतिहासीक दीस. शुक्रार देवी महालक्ष्मीचो प्रसाद म्हाका आज जाल्लो आसा. मडगांव जें आमचें आसा तें दिसान दीस आमी फाटीं पडत आसा. हें मडगांव शहर हे जाग्यार हाडपाची गरज आसा. मुख्यमंत्र्याचें जरी काल येवन म्हज्या विरोधान कितें ताणें काम केलां जायत म्हाका ताजो फरक कांय पडना. पूण फुडें सरून हें कॉमर्शियल शहर जें आसा सिटी ही फुडें व्हरपा खातीर गव्हर्मेंटूय म्हजी मदत करतलो. म्हाका आय वॉज एक्सपेक्टींग अरावंड 20 वोट्स. हे काल थोडें कन्फ्युजन जाल्लें कळ्ळें न्ही. त्या खातीर हे थोडी मतदान देंवलें. स्वर्गीय मनोहर पर्रीकाराचो सेंटिमेंट जो आहा जो आज मुख्यमंत्री उलयत ना. मुख्यमंत्री दिगंबर कामती बरोबर फोटो काडटना एक उतर पर्रीकाराचें काडना. भाई म्हणटा तो गेलो. तो भाईचो सेंटिमेंट बीजेपीन थोडो मनान दवरलो. क्रॉस वोट करून गणेशामाक मत मारलें म्हूण तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. विजय म्हणटा गोंयकाराचें हें खरें जैत. आतां खंय मुख्यमंत्र्यान प्रेशर घालून अविश्वास ठराव हाडचो न्ही. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता. हाजे पयलीं ताणें केल्लें आहा मांद्र्या बी रोखडेंच नो कॉन्फिडन्स घालप. नो कॉन्फिडन्सा घालून दादागिरी करून कॅमेराचेर फोटो मारून मतां मारतले. क्लास 1 ऑफिसरांचेर प्रेशर हाडून अशें करून राजकारण जायना. सांजे म्हळ्यार बीजेपीच्या 15 नगरसेवकांची परेड आल्तीन मुख्यमंत्र्या मुखार. दिगंबर म्हणटा तो खंय दिल्ली आशिल्लो. फुडें कशें कितें तें खंय फुडें पळोवया. हांव आशिल्लो दिल्लीक. हांव आज सकाळीं फातोड्डेचेर पावलो. सीएमाक मेळून आशिल्लो. आय सेड आय वील मीट सीएम. कावन्सिलरांक या. सिक्रेट बॅलेटान सदांच कितें आसता एक फावटी कितें जाता म्हणटा तें कळत ना. हांव काय आसलो थंय. I don't doubt anybody. All 15 have come now to meet you. सगळे हांगा पावले 15. ना पळय अजून कांय ठरवना. We will discuss. आता ग्रुप आणि सेपरेट ना. सगळे मिळून 15 आसले आमचे. सो क्रॉस वोटिंग जालां दिसता. क्रॉस वोटिंग जाला. तुमच्या प्रत्येक आपण आमी विचारले बी तेंच्या मनान कितें आहा तें. सेपरेट हाडून ना जॉईंट विचारले तांकां.
की 15 जाण तुम्ही सकाळी 15 आसली वोट 10 जाली आतांय 15 आहा तुम्ही तुमकां जर रावपाची आहा आमचे बरोबर रावपाची वचपाला वचा आमकां कांय टेन्शन ना सीएमान सांगले ना सीएमान सांगले आमी सांगले सीएमान. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कुळ मुणकार केशींनी आता तारीख पे तारीख आसची ना म्हूण मंत्री बाबूश मोन्सेरात सांगता. गजाली जाग्यार घालूंक काय स्टाफाक प्रमोट करपाचे आसात ते खातीर मुख्यमंत्र्याक मेळटलो. हालींच मामलेदारांच्यो ट्रान्सफरी जाल्यात. सगळ्यो गजाली खंय जाग्यार घालप चालू आसा. So basically we are we are trying to put things in place. So we will be having this dedicated Mamladar to look after all these tenancy and Munkarial matters. So now even there must be some shortages. After this transfer, we will be looking after the shortages which are there as far as Mamladars are concerned. So we will try to basically at least I will be meeting CM and try to have an ad hoc promotion at least of some of the staff in the Mamladar office who can be entrusted the work as an ad hoc promotion to be entrusted the work of the Mamladars. सर सध्या कितल्यो अशो पेंडिंग केसीस आहा कितें स्टॅटिस्टिक्स? No, offhand I cannot give you that statistics because I don't have it right now with me. But be rest assured, as we had said from the time the day I took over, that within 6 months' time so the process basically has started. Within 6 months' time, see that as far as the dates also are concerned, there will not be means Tariq pe Tariq will not happen now. That's the reason we are having this dedicated Mamladars to look after this matter. कुडचड्यार माड बाणसायत बेकायदेशीर रेंव काडटना कामगाराचेर फारपेट करूंक वापरिल्लें पिस्तूल पोलिसांनी जप्त केलें. सिंगल बोर पिस्तूल म्हूण कुडचडेचे पोलीस सांगता. पोलिसांनी धरिल्ल्या जॉर्विस मोरायसन शेल्ड्या ताच्या भाटांत पिस्तूल लिपोवन दवरिल्लें. पुलिसांनी सुवातेर व्हरतकीच दाखयलें. बाणसाय फारपेटांत एक कामगार सोंपिल्लो, एक जखमी. कुडचड्यार बाणसाय बेकायदेशीर रेवेच्या धंद्यात 1 सप्टेंबराक फारपेट जाल्ली. एकलो सोंपिल्लो, एकलो जखमी जाल्लो. तिसरो जीव साल्वार करून पळो. पुलिसांक सुरवातीचे कांय दीस हे केशीत कांयच क्लू नाशिल्लो. मात तपास टीमीक अकस्मात दुबाविताचो सोद लागलो. तपासा वेळार सगळ्यो गजाली ताचे भोंवतणीच पावंक लागिल्ल्यान निमाणे दुबावित म्हूण थंयच्या जॉर्विस मोरायसाक उखल्लो. ताचे आड ठोस पुरावे मेळटकीच अटक केली. कस्टडीत तपासा वेळार ताणें पिस्तूल शेड्यार ताच्या भाटांत लिपोवन दवरला म्हूण कळ्ळें. पुलिसांनी स्पॉटार वचून पिस्तॉल जप्त केला. पिस्तॉल सिंगल बोर म्हूण पुलीस सांगता. फॉरेन्सिक तपास चल्ला. मजगती केपें कोर्टान मोरायसाक 3 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. प्रुडंटा खातीर कृष्णानंद पेडणेकार. दाबोळे विमानतळा वयले कस्टम अधिकारी गोंयकार प्रवाशांक खंय पिट्टात. नीज गोंयकार कागाळ घेवन कस्टम आयुक्ता मेरेन पावले. पुराव्या सयत तांणी इशू आयुक्ताच्या कानार घाला. आयुक्तान चवकशी करून कारवायेचें खंय उतर दिलां. फायन घेताना विदेशी चलनूच जाय म्हणटात. तोय प्रकार बंद करूंक बँकेचो कियोस्क उक्तो करपाचें उतर खंय दिलां. तें आतां कंप्लेनाची तेणें आमकां कितें सांगिलां की तें हेरस केलो म्हण थिंगा तेगे मोबायल स्विच ऑफ केलो. तेगे गोड्या चेन आहलो भांगराची पडला ताका 10 ग्राम ती तेजे देखून ड्युटी मारली ताका. आनी प्लस तेका आनी ऑर्नामेंट आहले तेजे मारूंक जाता ड्युटी. पूण ती आपण आंगार आहलोली ते चेनीची ताका ड्युटी मारली. आनी ती ड्युटी मारली ताका केडीन मारली. इंडियन करन्सी रेटीन हेणें मारूं ना ड्युटी. पूण तेगे फोन स्विच ऑफ केलो आनी तो थिंग पॅनीक जालो. आनी ताका 2 वर तेणी सायडीन वचून काडका रुमार ताका तेणी हें दवरलो बसोवन दवरलो. पूण जेन्ना आमी कंप्लेन घेवन हार्बर गेल्ले एसिस्टंट कमिशनर आहलो थिंगा ते एक्सेप्ट कोनाय जाले की हे भाशेन थिंगा एअरपोर्टाचेर जाता पूण ते आमकांय जाताय की तुमी आहले काय म्हण थिंगा तेदो हांवें तेकोय विचारलें एसिस्टंट कमिशनरा कडेन तूं एक्सेप्ट कोना तो आमकां एनजीओ कोय विचारतो की तुमी थिंगा विटनेस करपा आहले काय म्हण तेदो हांवें तेका विचारलें की तूं आहलो काय म्हण थिंगा विटनेस करप. तेजे मागीर आमी त्या कंप्लेन तेणें सांगलो एक्शन घेता म्हण 24 आवर्सां भितर. पूण ताणें एक्शन कांय घेवना. तेका लागून आमी अपॉयंटमेंट घेवन फॉर्मली आमी मेळपा आयिल्ले कमिशनर ऑफ कस्टम्स. पूण आमी तेणें बरें एश्युरन्स दिला. तेणें आमगे आयकलां म्हणजे अशें जालें म्हणून. तो तो म्हणला लागलो तुमी हें काम बरें करता कितें आपणाक खबर नासलोली अनलेस अंटील तुमी ते आपण हायलायट करून आपणाक ते कळच नासलें. सो तेणें म्हणलां आपण इन्वेस्टिगेट करता म्हूण. आनी जे कस्टम ऑफिसरान ते पण आमगे गोवन पॅसेंजराक हेरेस केला आपण तेजेर एक्शन घेता म्हूण. आनी तेच भाशेन हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करता की तुवेंय मातशें हेजेर इन्वेस्टिगेट करचें आनी कोण पडी भाशेन हेरेसमेंट करता जाल्यार तेजेर तूं एक्शन घेवं. हॅरेसमेंट म्हणल्यार एअरपोर्टार आतां पॅसेंजर येता आनी अरायवल ओके भायर फिरते पावडे आपणाक जोडून बिडून कितें
खर्च हे करून येता कितें घेवन येता सामान ओके पण आतां आयकून येता कितें आमचे कडेन एविडन्सूय मेळ्ळा आमकां तो एविडन्स आमी ताका दिला ओके बिकॉज दीस इज हॅरसमेंट आनी ते थिंग फोर्स करता लोकांक पे इन फॉरेन करन्सीज म्हणून ओके आनी ते तेंगे एक्सचेंज दाखयता आय डोंट नो वेदर दे हॅव सम लिंक विथ दॅट एक्सचेंज ओके दे डोंट एक्सेप्ट इंडियन करन्सी एक्चुअली रिजर्व बँकेन सांगता आमकां दे रिजर्व बँक एक्सेप्ट ओन्ली इंडियन करन्सी सो तो एक इश्यू आमी ताका सांगला वाय इट इज बीन हॅपनिंग तेणें आश्वासन दिलां आमकां कमिशनराक सो they will put a kiosk of Indian Bank on the airport and it will be swapping कळ्ळें so there will be no hard cash घेवची ना ते आतां सद्या चालू आहा but they are going to immediately work on this kiosk and a machine on the airport. Second ही आशिल्ली मिड डे अपडेट परत रोखडेच मेळ्या प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट ट्विटर ॲप फेसबुक टाटा स्काय ॲप जिओ TV ॲपार बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट.